नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. शिक्षण आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट समान करपाचो वावर रोखडोच सुरू करपाची प्रधानमंत्र्यांनी केली घोषणा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात थळाव्या भाशांतल्यान शिक्षणाक दितले म्हत्व. INDIA आघाडीतल्या घटक पक्षांनी केली मणिपूर राज्याची भोवणी. पीडित लोकांक मजत करपाचे दिले आश्वासन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला अंतराळ विज्ञानातल्यो संधी भारतीय विद्यार्थ्यांक जाल्या उपलब्ध अशें सांगले गृहमंत्री अमित शाह हांणी. तांच्या हस्तुकीं मेमरीज नेव्हर डायज ह्या पुस्तकाचें जालें प्रकाशन. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय राज्य थारला देशांतलें पयलें राज्य. धोरणाक 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सांखळेंत जाली मुखेलमंत्र्यांच्या हाजेरींत कार्यावळ. आणि AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धीमत्तेच्या संदर्भात फोंड्यां जाली खासा कार्यावळ. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. आणि आता खबरो विस्तारात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रगती मैदानाचेर अखिल भारतीय शिक्षण संगमाच्या समारोप सुवाळ्याचे उक्तावण केले. हो सुवाळो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020क 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान घडोवन हाडला. कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी PM श्री येवजणे खाला निधीचो पयलो हप्तो खात्यांत जमा केलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाखाला 12 भारतीय भाशेंनी अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचेय लोकार्पण केले. अखिल भारतीय शिक्षण संगमाच्या ह्या यात्रेत पुर्विल्ल्या आणि आर्विल्ल्या विचारांचो संगम लिपिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. शिक्षणा खातीर संवाद गरजेचो अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है. शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है. मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं. और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है. और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है. यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची तुस्त केली. या धोरणात पारंपारिक गिन्याना वांगडाच फुडारांतल्या तंत्रगिन्यानाचो आस्पाव केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है. 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है. अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है. इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी. साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है.
मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। मणिपूरच्यो राज्यपाल अनुसुया उईके हांणी मणिपुरातल्या चुना चांदपुरात वचून आलाशिरो शिबिरांची पळोवणी केली। आपणाक लोक विचारतात की राज्यात शांतताय केन्ना येतली आनी ती येवपा पासत दोनूय समाजाच्या लोकांनी एकामेका वांगडा उलोवचे असो यत्न आपूण करता अशें राज्यपालांनी सांगले। ज्या लोकांच्या घरच्यांक मरण आयलां तांकां सरकार मजत करतले अशेंय राज्यपाल उईके हांणी सांगले। जिन लोगों के आवास जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उदरगत आघाडी म्हळ्यार INDIA आघाडीच्या घटक पक्षाचो एक पंगड मणिपूर भोंवडेर गेला। मणिपुरात जावपी हिंसक घडणुकांचो अभ्यास करपाक हो पंगड थंय पावला। हे हिंसाचारात मरण आयिल्ल्या वा जखमी जाल्ल्यांक गरज ती सगळी मजत करतले अशें ह्या आघाडीच्या मुखेल घटक पक्षाचो मुखेली काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरी हांणी सांगले। वहाँ शांति और सामंजस्य और सौहार्द की वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित है, दुखी है, आम लोगों के कष्ट निवारण करने के लिए सरकार पहल करे और साथ साथ सामान्य स्थिति जल्द से जल्द वहाँ बहाल हो, यही हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय विद्यार्थ्यांक अंतराळ विज्ञानातल्यो संधी उपलब्ध जातात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगले। तामिळनाडूच्या रामनाथपुरम जिल्ह्याच्या 2 दिसांच्या भेटी मजगती आदले राष्ट्रपती डॉ. APJ अब्दुल कलाम हांकां श्रद्धांजली ओपून मेमरीज नेव्हर डायज ह्या पुस्तकाचे अनावरण सुवाळ्यात ते उलयताले। डॉ. कलाम हांणी देशा खातीर खूब काम केलां। आपली पुराय जीण ज्ञान, देश आनी लोकांच्या भल्या खातीर तांणी समर्पीत केली अशेंय मंत्री अमित शाह हांणी सांगले। पूरा जीवन जिन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत किया, उनकी अंतिम सांस भी मेघालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते गई। ये उनके कमिटमेंट की एक निशानी है। मैं आज एक महान राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक और पीपल्स प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हे अस्तंत बंगाल भोंवडेर आसात। आयज तांणी रामकृष्ण परमहंस मठाचे दर्शन घेतले। जे भुंयेर रामकृष्ण परमहंस जल्मले त्याच भुंयेर रावपी लोकांक आयज हिंसेक तोंड दिवचें पडटा। हांगा सत्ते खातीर ममता दीदीन राज्यांत आपल्या कार्यकर्त्यांक हिंसा पातळावपा खातीर सांगला असो आरोप केंद्रीय मंत्री ठाकूर हांणी केलो। बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव।
चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, नी हाओ, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई nous इंडिया, sommes l'Inde, नहनु हुनूर, इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान। we are India. विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन आयज 3 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान सबंद भारतभर 3रो वर्सुकी दीस मनयतात. गोंयांतली मुखेल कार्यावळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत सांखळे रवींद्र भवन सभाघरांत जाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या सुवाळ्याक गोंयांतल्यान महाविद्यालयीन आनी विद्यालयीन शिक्षक हाजीर आशिल्ले. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शाळांच्या पालक शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण नेटान चालीक लावपाक तयार आशिल्ल्या शाळांक साधन सुविधा उबारपा खातीर भरीव मदत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. टीचर्स हाजे व्यवस्थित रित्या कॉन्सन्ट्रेट करून म्हाका ही नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर जबाबदारी घेतली जाल्यार निश्चित रित्या तेजे खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावपाक शकता. खरें सहकार्य जे जाय ते टिचर्सां कडल्यान पॅरंट्सां कडल्यान जाय जाल्यारूच आमी बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. म्हाका दिसता ह्या 2 वर्सांच्या फेजीत म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा की फावंडेशन 1 फावंडेशन 2 आनी देन फर्स्ट एडमिशन सदांच पुराय एक्सप्लेन करता आसतना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कशा पद्दतीन आसतली हें तुमकां एक्सप्लेन केलां. सुरवातीच्या घडीक म्हणजे फुडल्या पहिल्या 3 वर्सांच्या कदाचित डिफिकल्टीज आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चरची, डिफिकल्टीज आसतली ह्युमन रिसोर्सची, डिफिकल्टीज आसतली ट्रेनिंगाची, म्हाका खबर आसा. पण हाजेरूय जर मार्च करतले आसत जाल्यार आमी तेजी खंय तरी सुरवात करपाक जाय आनी ती सुरवात आज गोंयांत जाता हें पळयता आसतना म्हाका दिसता. फोंडेच्या विद्यावृत्ती संस्थेन शिरोडेच्या शिवग्राम शिक्षणीक संस्थेच्या आदारान इंडिया इंटरनॅशनल स्ट्रीम उत्सवाचे आनी प्रदर्शनाचे आयोजन केल्ले. शिवग्राम शिक्षणीक संस्थेचे जाळवणदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता वापरा खातीर जाय आशिल्ली कुशळटाय भुरग्यां मदीं पातळावपा खातीर ही कार्यावळ यशस्वी करतली असो हावेस मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी उक्तायलो. उक्तावणाच्या कार्यावळी उपरांत रोबोटिक्स आनी ह्या विशयाचेर कार्यशाळा जाली. थोर विज्ञानीक CV रमण हांच्या तस्विरीक हार घालून कार्यावळीक सुरवात जाली. संगमरस असो आसा की जिवनातले सगळे प्रकारचे सेक्टर जे आसा पळय ते सगळे सेक्टरांत काम करपाक संबंदी पूण मेन थ्रस्ट जो आसा पळय न्ही तो आसतलो सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी. आनी त्या नजरेन सादारणशे 100 ते 200 स्कुलां कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचे. स्कुलांतली भुरगीं, स्कुलांतले टिचर्स, प्रॉमिनंट टिचर्स जे आसात वा डिवोटेड फॉर सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी आनी मॅथ्स त्या टिचरांक इनवॉल्व करून घेवपाचे आनी एक मोठो मुवमेंट चळवळशी म्हणजे आमी म्हणटात पळय न्ही तशे पद्दतीन मुखार ही चळवळ व्हरपाची. आनी विशेश करून खेडेगांवांतल्यान म्हणजे आमचे बॅकवर्ड तालुका जे आसात पळय न्ही त्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां मोठ्या प्रमाणांत हें काम मुखार व्हरपाक जाय. आनी म्हणून स्ट्रीम जी आसा पळय ही संस्था आज जन्माक आयिल्ली आसात आनी ताजी लॉन्चिंग जी आसा पळय न्ही ज्या माध्यमांतल्यान 2024 जानेवारी मोठें एक्झिबिशन सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी एक्झिबिशन आमच्या पणजे शहरांत जातलें आनी तातूंत भितर सादारणशे 1000 ते 5000 भुरगे तातूंत इनवॉल्व जातले. आनीक ह्या पद्दतीन हो मुवमेंट जो आसा पळय न्ही दर वर्सा मुखार व्हरपा संबंदी सगळी ताकद जी आसा पळय न्ही बाबुदेव डांगी, उर्मी डांगी तांचे सगळे टिचर्स, आमचे शिरोडेच्यान जवळ जवळ 50-50 टिचर्स आनीक गोंयभरच्यान बाकीच्या स्कुलांतल्यान हायर सेकंडरींतल्यान जितले टिचर्स सहभागी जातले तांकां सगळे सहभागी करून घेवन एक मुवमेंट जो आसा पळय तो मुवमेंट करपाचें थारायल्लें आसा. ही कार्यावळ चालीक लावपी रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट संस्थेचे जाळवणदार अजय भावलकर हांणी खासा माहिती दिली.
employability skill, entrepreneurship skill using STREAM. The full form of STREAM is science, technology, literature, engineering, arts, mathematics and medicine. The whole program is divided into 6 phases. The first phase is where it is outreach program, where we are going to go to various parts of India. Basically, Goa, we are thinking of having at least 200 outreach programs, and maybe outside Goa around 300 outreach programs. Outreach program basically will focus on promoting scientific temper, problem solving skills, pure sciences, information about pure engineering courses, information with regard to literature like different kinds of scientists, different kinds of inventions, so that people get fair idea, students get fair idea, the science enthusiasts get fair idea about what is the basically the advancement which is happening in the field of STREAM. BA LLB अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा खातीर फेरप्रवेश परीक्षा घेवपाचो निर्णय गोंय विद्यापीठान फाटीं घेतला. प्रवेश प्रक्रियेत घोळ जाल्ल्याची खबर येना फुडें ही प्रवेश परीक्षा परत घेवपाचो निर्णय गोंय विद्यापीठान जाहीर केल्लो. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचिव VS नाटकर्णी हांणी काल ह्या संदर्भात नवें परिपत्रक जारी करून 6 ऑगस्टाक घोशीत जाल्ली फेरपरीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. ही प्रवेश परीक्षा घेनासतना प्रवेश प्रक्रिया मुखार व्हरपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. भारतीय जनता पक्षान आयज पक्षाच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांची वळेरी जाहीर केल्या. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी जाहीर केल्ल्या नव्या वळेरे प्रमाण BL संतोष हांच्या सयत 13 उपाध्यक्षांचो आनी 9 सचिवांचो आस्पाव आसा. BL संतोष हे पक्षाचे प्रभारी म्हणून 13 सहसचिवां सयत वावर करतले. भाजपाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे वांगडी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाल्यात. जाल्यार उत्तर प्रदेशातले दुसरे खासदार राधा मोहन अग्रवाल हांची राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नेमणूक जाल्या. ह्या वळेरेंतले म्हत्वाचे नांव म्हळ्यार अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे आदले कुलगुरू तारीक मंसूर हे आता उत्तर प्रदेशाचे आमदार आसात. ते आता पक्षाचे उपाध्यक्ष जाल्यात. ह्या वळेरेंतले आनी एक मुस्लीम नांव म्हळ्यार केरळातले अब्दुल्ला कुट्टी वडील काँग्रेस फुडारी AK अँथनी हांचो चलो अनिल अँथनी हांची भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून नेमणूक जाल्या. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. We are India. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. इसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय रेल्वेक फाटल्या 9 वर्सां सावन संवसारीक पावंड्यार पावोवपा खातीर तशेंच तिच्या वेगात वाड करपा हेतान साबार येवजण्यो आंखल्यो. हाची ताजी देख म्हळ्यार वंदे भारत एक्सप्रेस. ह्या ट्रेनीचे येस पळोवन भारतीय रेल्वेन असले 400 वंदे भारत ट्रेन सेट 2024 मेरेन तयार करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच तिच्या स्लीपर वर्जनाचे कामूय सुरू केला आनी अंदू डिसेंबर 2023 मेरेन ही रेल्वे गाडी रुळाचेर धांवतली. तशेंच अहमदाबाद मुंबय बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे कामूय नेटान सुरू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश-विदेशांतल्या भारतीयांकडे संवाद साधतले. मन की बात कार्यावळीचो हो 103वो वांटो. ही कार्यावळ आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या वाहिन्यांचेर प्रसारीत जातली. आकाशवाणी आनी दूरदर्शन, DD न्यूज तशेंच
माहिती आणि वितरण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेर लेगीत ही कार्यावळ थेट वितरायतले. हिंदी वितरावणा उपरांत रोखडीच ही कार्यावळ आकाशवाणी आणि दूरदर्शना वेल्यान सगळ्या प्रादेशीक भाशांनी प्रसारीत जातली. आयज संवसारीक वाघ दीस. वाघाचे संरक्षण जावचे खातीर लोकां मदीं जागृताय करपाच्या हेतान हो दीस मनयतात. अन्न, साखळी आणि वातावरण संतुलन राखपा खातीर वाघाचें अस्तित्व खूब म्हत्वाचें आसा. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर ह्या संस्थेन प्रसिद्ध केल्ल्या पुस्तकांत धर्तरेवेल्या वाघांचो जीव धोक्यात आसा अशें म्हळां. वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया हांणी जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण वाघांचो आंकडो 3,925 पावला. भारतीय हवामान खात्यान आयज सावन बिहार, झारखंड, अस्तंत बंगाल, ओडिशा ह्या राज्यां सयत उदेंती भारतांत पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. उत्तर उदेंत राज्यांनी फुडल्या 5 दिसां भितर उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास आसा. मुखावेले 4 दीस कोकण आणि गोंय तशेंच मध्य महाराष्ट्रांत कांय जाग्यांचेर दडकांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगड, दिल्ली, अत्यंत उत्तर प्रदेशात मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. 31 जुलय मेरेन हवामान चड करून अशेंच उरतले असोय अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. भारत आणि वेस्ट इंडीज क्रिकेट पंगडा मदलो दुसरो एका दिसाचो क्रिकेट खेळ आयज सांजे 7 वरांचेर जातलो. 3 खेळाच्या क्रिकेट माळयेंत भारतीय पंगड 1-8-0 असो आघाडीर आसा. आयचो खेळ बार्बाडोस खेळा मैदानाचेर जातलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. शिक्षण आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट समान करपाचो वावर रोखडोच सुरू करपाची प्रधानमंत्र्यांनी केली घोषणा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात थळाव्या भारतातल्या शिक्षणाक दितले म्हत्व. INDIA आघाडीतल्या घटक पक्षांनी केली मणिपूर राज्याची भोवणी. पीडित लोकांक मजत करपाचे दिले आश्वासन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला अंतराळ विज्ञानांतल्यो संधी भारतीय विद्यार्थ्यांक जाल्या उपलब्ध अशें सांगले गृहमंत्री अमित शाह हांणी. तांच्या हस्तुकीं मेमरीज नेव्हर डायज ह्या पुस्तकाचें जालें प्रकाशन. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपी गोंय राज्य थारला देशांतलें पयलें राज्य. धोरणाक 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सांखळेत जाली मुखेलमंत्र्यांच्या हाजेरीत कार्यावळ. आणि AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या संदर्भात फोंड्यां जाली खासा कार्यावळ. उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.